नमस्कार, हा उर्वशी नाईक. आता पळूया खबरो विस्तारान. मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर सरकारांतल्यान भायर सरपाची धमकी दितकीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान आता नवीन धमकी दिल्या. एक तर मुख्यमंत्री पदाचो ताबो वरिष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेन दिवचो, ना जाल्यार फुडल्यो सगळ्यो वेंचणुको मोगो पक्ष स्वतंत्रपणान लढयतलो. म्हटल्यार युती सरकारांतले मतभेद आता उक्ताडार येवपाक लागल्यात. शेनवारा सकाळी मोगो पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणी समितीची बसका जाली. उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान सांगले, बसकेत दोन ठराव घेतल्यात. एक प्रशासन जाग्यार घालपाचो आणि दुसरो वेंचणुकांचेर. ते भायर फुडल्या म्हयन्यात दिल्ली जावपी मायनिंग अवलंबितांच्या धरणातय सत्ताधारी मोगो पक्ष वांटेकार जातलो. जंतर मंतराचेर तांकां मायनिंगवाल्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर आमी सहभागी जावचे अशें एक ठराव आमी पास केलो. मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणान 8 म्हयने प्रशासन जे ढिले जाला त्या खातीर बेगिनात बेगीन सिनियर मिनिस्टर आमचो मोगोचो नेतो हाचे कडेन चार्ज दिवचो अशें परत एकदां आमी मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन ठराव घेतला. मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणान प्रशासन सुरळीत चलपा खातीर तो चार्ज ताका आमी डेडलायन अजून दिवं ना. परत आमची मिटींग आसा फुडल्या म्हयन्यात. त्या मिटींगेक आमी फुडलो हो ठराव दितकीर किती इफेक्ट जाता त्याचेर आमी फुडल्या 4 म्हयन्याले बॉम्ब मारता मरे हांव पॅरलायज जालो म्हणून. खंयचे मिनिस्टर ते काम करता ते उलोवचे ना, भायले लोक चड उलयतले. तुका दिसना समज चार्ज कोणाक दिवना जाल्यार वी आर फ्री टू कंटेस्ट ऑल इलेक्शन. गोंयांत फुडल्या 6 म्हयन्यांत फकत मांद्रे आनी शिरोडेच्यो पोटवेंचणुको जातल्यो काय पुराय विधानसभेचीच वेंचणूक जातली असो प्रस्न आता सत्ताधारी पक्षच विचारपाक लागल्यात. मांद्रेच्यान मोगो पक्ष जीत आरोलकराक तिकीट दिवपाक सोदता आणि शिरोडेच्यान स्वता वेंचणूक लडोवपाची दीपकाची इत्सा आसा. जितान म्हाका कितें सांगलां की आपले डिसिजन इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर घेतलो नाल्यार एमजीचेर कॉन्टेस्ट करून करपाची इच्छा आहा त्याची. शिरोड्यात तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले. लास्ट टाइम तुम्ही भरपूर काम केलं शिरोड्यात. हांव पर्सनल मतान इच्छा आसा. पार्टी कितें म्हणटा तेचेर अवलंबून आहा. डिक्लेअर इलेक्शन जावं न्ही, कोणाकूच खबर ना पाय इलेक्शन जातले काय जनरल इलेक्शन जातले ते तुम्ही सांगू शकता. सांगू शकता न्ही कोण. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयांत सरकार जाग्यार ना ताका कारण आसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह असो आरोप काँग्रेसीन शेनवाराक केलो. काय अनवळखी तोंडां गोंयचे राज्य चलयतात आणि केंद्र सरकार ताका मान्यताय दिता असो आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो माध्यम प्रमुख रणदीप सिंग सुरजेवालान केला. गोंय विधानसभेचे खासा अधिवेशन आपोवचे अशी मागणी ताणें केल्या. स्वादुपिंडाचो कॅन्सर जाल्ल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटले 9 म्हयने जाले खाटीर पडला. मदीं तो उपचारा खातीर भायर आशिल्लो. दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांतल्यान स्ट्रेचरा वयल्यान ताका घरा हाडिल्लो. तेन्नाच्यान तो घरानूच आसा. उपरांत तांणी ताच्या घरातूच मंत्रिमंडळाची बसका घेतिल्ली. The national leadership of BJP, led by Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah, and I am leveling a very serious charge with a sense of responsibility, is holding the progress of Goa, the constitutional government in Goa, and the democratic setup of Goa to ransom by running it through faceless shenanigans, having been sent in the corridors of power, who are looting the resources of the state with the active complicity of Delhi by denying appropriate medical treatment and attention to Chief Minister Shri Manohar Parrikar and by ruling in his name. The responsibility starts with the Prime Minister of India and the BJP National President Amit Shah and goes all the way down to the bureaucrats. Everybody is a party to the plunder of state's resources, and that's why a special session and holding the government accountable to the legislature elected by people of Goa is the only single way forward. Shenanigans of BJP want to rule through a mukhota and want to usurp the state's resources. So the unelected, unknown, unseen faces are running Goa and deciding things. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकी माहिती दोतोरांनी कित्याक दिली ना अशें तो विचारता. भाजपाचे फुडारी आणि नोकरशहा दोतोर जाले काय कितें अशें तो विचारता. मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती हो व्हडलो घोटाळो आसा असोय आरोप ताणें केला.
on account of incapacity of the Chief Minister, owing to his illness, power brokers are running amok, plundering the state's resources and holding democracy to ransom in Goa. On 31st October 2018, official Twitter handle of Goa Chief Minister posted a picture of a cabinet meeting. I have again sort of attached it as a soft copy to you, although you are well aware. People of Goa, as also elsewhere, were deeply disturbed by the visual in the picture. It reflects that Shri Parika needs emergent medical attention rather than the grandstanding being done by BJP vis-a-vis his health for clinging to power in some fashion. Goa is suffering from a complete breakdown of constitutional machinery. Democracy has become defunct and people's mandate has been stolen by BJP's national leadership led by Prime Minister Shri Narendra Modi and BJP President Shri Amit Shah. State BJP President Mr. Vijay Tendulkar himself admitted that the government has lost majority. However, BJP President Shri Amit Shah disregarded democratic mandate and is holding governance and democracy and constitution to ransom by insisting that there will be no change of leadership in Goa. The truth is, paralyzed governance, crippled administration is an inflicted wound that BJP has caused on the state. And I have 6 or 7 pointers for in that light. Number one, why hasn't a single health bulletin been issued by doctor on the health of the Chief Minister of Goa, Shri Manohar Parrikar, till today? Are bureaucrats or BJP leaders doctors? That they are speaking and not the doctors. Number two, if Chief Minister is fine, as BJP seems to claim, why is he refusing to meet the leader of opposition, our legislators and the people at large and interact with them? Is he not Chief Minister of the entire state? Constitution is being held captive by BJP's lust for power. Formation of a cabinet advisory committee by the BJP is a blatant fraud on the Constitution of India. It negates the constitutionally conferred powers of the cabinet, which are conferred by Article 163, 164 and 166 of Constitution of India, which does not envisage any body above the cabinet of the state. Fourthly, the statements of cabinet ministers, BJP leaders and their allies reflect a complete disintegration of rule of law, collapse of authority, paralysis of governance and crippling of administration. Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah are squarely responsible for the same. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. गोंया भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर गोंय सरकारान बंदी घातल्या ताचेर प्रतिक्रिया म्हणून शेनवारा कारवारच्या नुस्तेकारांनी प्रति आंदोलन केले. गोंयांतल्यान कर्नाटकात येवपी गोंयच्यो नुस्तेगाडयो पोळ्या मेटाचेर आडायल्यो आनी परत धाडल्यो. 8 दिसां भितर गोंय सरकारान आपलो निर्णय फाटी घेतलो ना जाल्यार गोंयची एकूय नुस्तेगाडी कर्नाटकात भितर सरपाक दिवचे नात अशीय शिटकावणी तांणी दिल्या. पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कसोच फाटी सरपाक तयार ना. शेनवारा सकाळी पोळे मेटाकडेन कारवाराचे सुमार 500 नुस्तेकार, बोटकार आणि गाडयेकार जमिल्ले. तांणी गोंयच्यान कर्नाटकात भितर सरपी सुमार 5 नुस्त्याचे ट्रक आडयले. तांची भूमिका सादी सरळ आसा. कर्नाटकाच्यो गाडयो गोंयांत सोडनात जाल्यार गोंयच्यो गाडयो कर्नाटकात सोडचे नात. नुस्त्याक फॉर्मेलीन मारता म्हणून पुराय गोंयभर व्हडलो बोवाळ पडलो.
आणि ह्या फॉर्मेलिनाचे निर्बंध येवपा खातीर सरकारान वेगवेगळे उपाय काडले आणि निमणे गोंय सरकारान भायलें नुस्तें जें गोंयांत येता तें पुरायपणान बंदी घायली. देखून भायलें नुस्तें जें गोंयांत हाडून वेवसाय करपी कर्नाटकांतले स्पेशली कामगार, बोटकार, नुस्तें व्हरपी आणि त्याच बरोबर नुस्तें मारपी बाकीचे सगळे तरेचे संबंदीत लोक एकठांय येवन आयज हांगासर ह्या गोंयाच्या बॉर्डरीचेर पोळे चॅकपोस्टाचेर हांगा आयज व्हडलो स्ट्रायक केला. सुमार आयज ते 500च्या चडूच लोक आसा. तांचें म्हणणें आसा जो पर्यंत कर्नाटकाच्यो गाडयो गोंयांत सोडना तो पर्यंत गोंयच्यो गाडयो खंय हाजे फुडें कर्नाटकान सोडचे ना. हे कितें उलयलें आहा पळय आमच्या आतां फिशरमॅनाच्या लिडरान कितें उलयलें आहा, व्यापारस्थान कितें उलयलें आहा ते स्पेशल विजय सर देसाय आनी आमचो राणे विश्वजीत राणे ताका लागून हे सगळे जाता आहा. आनी आतां पर्यंत गोंयांत बीन हेच चल्लां आनी ह्या कर्नाटकाचें तर अशें चलत जाल्यार फुडल्या दिवसांनी व्हडले स्ट्रायक जावपाचें जें जातालें गोंयच्यान गाडये भरून येता पळय ते आडोवन घेवन आमी रिटर्न करतले. हेच्या फुड्यान पासून गोंयचे हे जेन्ना मिटना पर्यंत गोंयचे गाडी तुमचे हे सायडीन येवपाचे न्ही, आमचे कर्नाटकाची गाडी आमी धाडना ते. कर्नाटका निस्त्या फॉर्मालिम ना हे मात्र तुम्ही लॅबात चेक करा. वगील जाल्यार कर्नाटका वगील लोकांना नांव हायट करनाकात. फॉर्मालिम आसा आनी हे आसा म्हणून तुम्ही एकत्र घेवन बसलात. फॉर्मालिम आसा म्हळ्यार लोकांक कितें पिशी करतात तुमी, लोक पिशी जायनात. लोक आतां हुशार जालात. हिंगा आमगेले टॅक्नॉलॉजी हिंगा आमगेले कर्नाटकात भरपूर हुशार आसात. तुमगे कितें टॅक्नॉलॉजी खंयची आसता तुमगे टॅक्नॉलॉजी, आमगेली टॅक्नॉलॉजी तुमी ना म्हणटात. फॉर्मालिम ना असं म्हणटा कित्याक तुमगे लिस्टा कपूर जाय म्हण गेलो अशें करनाकात. हे तुमकां म्हारग पडटले. आमगे ओट्ट कर्नाटका एक जाल्यार तुमकां भाजी ना, करंट ना, कांय ना तुमकां. हे मात याद दवरून घेया, तुमकां म्हारग पडटा. तुमी कितें डिसायड करा. पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे फाटी सरपाक तयार ना. खाणांची येरादारी करपाचो परवानो आसलो जाल्यार कोण गाडयो अडवचे नात. तशेंच भायलें नुस्तें इन्सुलेटेड गाडयेंतल्यान हाडपाक जाय. अन्न सुरक्षा कायद्यात म्हळा ते प्रमाण FDAची परवानगी घेयात आनी नुस्तें हाडात. हाचेर कोणूय कोर्टात गेल्यार पासून आमी तयार आसात अशें तो म्हणटा. उनको जो मर्जी आए वो करे, लेकिन मैं बैन नहीं निकालने वाला हूँ. FDA के एक्ट के अनुसार जो उधर लिखा है वो फॉलो करने जरूरी है. और FDA में फूड सेफ्टी एक्ट थ्रू दैट इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट फूड ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस इज रिक्वायर्ड. फूड ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस इज अ रिक्वायरमेंट. इंसुलेटेड व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है. हम अभी सुरेश प्रभु जी से बात करके क्वालिटी इंस्पेक्शन काउंसिल, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, उनका भी सहकार्य से इधर कन्फर्मेटरी लैब तुरंत डाले. 15 करोड़ का कॉस्ट करके इंडिपेंडेंट टेस्टिंग हो और लोगों के मन में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो सरकार कर रही है उस हिसाब से हम जा रहे हैं. गोवा के जनते का जो सेफ्टी है, जो उनका जो प्रोटेक्शन हमको करना है. हमारा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि फूड सेफ्टी एक्ट में जो लिखा है वही आप पालो. वो फूड सेफ्टी एक्ट में क्लियरली लिखा है कि FDA का परमिशन चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो लीजिए और ट्रांसपोर्ट करिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. आपको किसी को कोर्ट को जाने का जाइए, हम हमारा स्टैंड डिफेंड कोर्ट में करेंगे. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो लोगों के मन में है, जो लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, इस हिसाब से गोवा गवर्नमेंट काम कर रही है. किसी के धमकियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ. वो बैन कायम रहेगा. इलीगल इम्पोर्ट ऑफ फिश गोवा में नहीं होगा. काणकोणच्यान खबराकार देविदास गावकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांक उदक सारकें मेळना. हो प्रस्न सोडोवपाक कोणूच फुडाकार घेना. फाटल्या 7 वर्सां सावन सुदीन ढवळीकारा कडेन भौशीक बांदकाम खातें आसा. देखून हाची जापसालदारकी स्विकारून ताणें पदाचो राजिनामो दिवचो अशें थियेचो आमदार निलकंठ हळर्णकारान मागलां. फाटल्या कांय दिसा सावन बार्देश आनी तिसवाडी तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी लोकांक सारकें उदक मेळना. उदक न मेळप ही आतां सदांचीच बाब जाल्या. पावस जावन 15 ते 20 दिसूच जाले आसतले आनी आतां सावनच लोकांक सारकें उदक मेळना. गव्हर्मेंट वचपूच जाय. आतां हो PWD मिनिस्टरूय तो म्हटलो रिजन कितें सिंपल. हे सो मेनी इयर्स ही इज अ मिनिस्टर. आतां ही इज कंटिन्युअस 7 years मिनिस्टर. बट तुवें प्लॅनिंग करूंक नाका पयलीं. अरे चवथीक तूं मोटरा खातीर पाणी दिवंक ना दिवाळेक, मोटर जवळ आहे म्हणून. जर तें लेसन घेवन फुडें तुवें कितें प्लॅनिंग करून करपाची गरज आसली न्हू. एज ए मिनिस्टर तेणें फोटिंगपणां केल्या. हावजान सदांच 24 तास पाणी दिता म्हूण सांगलां. तेणेन ब्युरोक्रेसी म्हणून 8 दिसांनी आपूण फायली तयार एक्सपर्टायट करता. हांगा स्टोरेज कॅपेसिटी आमच्या गांवांनी ना. थिवी, अस्नोड्या, कामुर्ले. आयज कामुर्ले 4-8 दीस पाणी ना. फुलवाळे पाणी ना. आत्तां हांव इंजिनियरांनी उलयलो. आमकां ऑलरेडी 2 दिसांनी 1 दीस पाणी दिता. आनी आयज तांणी टायमींग चेंज केला म्हणजे 8 दिसांनी एकदां पाणी. हांव मागतां
की जसे हजारांनी कोटी आपले इन्फ्रास्ट्रक्चराक हाडला म्हणून मिनिस्टर पळय क्रेडीट घेता तेन्ना तेणेन म्हाका दिसता ही जबाबदारी आपणे घेवन मंत्री पदाचो राजिनामो दिवपाची गरज आहा. तेज्याच बरोबर हांव आमच्या बार्देसकारांक मागता का बार्देसच्या लोकांनी विश्वासान बिगर काँग्रेस आमदार गेले फावट 7 निवडून दिले, बिगर काँग्रेस हे फावट 6 निवडून दिले. फक्त हांव एकूच काँग्रेस आमदार आहा. ह्या बार्देसच्या लोकांनी इतको विश्वास दवरून ह्या सरकाराक सत्तेर हाडलो जावं सत्तेर ते येयले, त्या लोकांची गय कसलीच करिना. तेन्ना हांव बार्देसच्या लोकां कडेन मागता हाय टायम येयल्लो आहा, भायर सरात, नाल्यार ही आयुष्यभर ह्या बार्देसकाराचो छळ जातलो. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. रस्त्या कुशीक उबो आशिल्ल्या कोयराच्या ट्रकाचेर मोटरसायकल व्हरून मुखिल्ल्यान मडगांवां नावेले 18 वर्सांचो एक तरणाटो आगताक मेलो. शेनवारा सांजे हो अपघात जाल्लो. फाटले 3 दीस जाले गोंयांत सेगीत अपघात जावन लोक मरत आसात, पूण मेळत तश्यो गाडयो चलयतल्यांचेर अजून पुलिसांची कारवाय जायना. शिरवडे नावेलेच्या 18 वर्साच्या तलवारान रस्त्या कुशीक उब्या राविल्ल्या कोयराच्या ट्रकाक वचून मोटारसायकलीचो धपको दिलो. स्पिडीत आशिल्ल्यान तो आगताक गेलो. हाचेर मडगांवचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान अधिक माहिती दिली. Today at about 3:00 hours at road which was proceeding from Margaon to Naveli, one fatal accident took place wherein the vehicle of MMC was stationed near the divider and was filling the garbage, wherein one rider of motorcycle Yamaha came from behind and gave a dash to the said vehicle and sustained injuries to him. Further, he was referred to Auspicious Hospital for medical treatment where he was declared dead. So in this connection, we have registered the MB accident and our further investigation in progress. The deceased name is Sravan, son of Dattu Talwar, age about 18 years, is a resident of Shirwade, Naveli. दारा लायनी ती गाडी पार्किंग आशिल्ली आमची गाडी ट्रक आनी ते रोटेशन भरताले ते तितल्यान ते भुरग्यान येवन फाटले येवन मुकलो आनी हांव थंय स्पोर्टाचेर नाशिल्लो. भुरग्याचे कशें कितें जालें ते पण देवान तेगे भुरगे तेगेले भावा भयणी आवय बापय आनी तेगेले कितलेय फ्रेंड आहा नेबर आहा तांकांय सुद्दां धैर्य दिवं देवा कृपेन तांकांय मातशें बरे भशेन वेवस्थीत आनी बॉडी हांगा हाडली आमी हॉस्पिटल. हांगा हर्ट्स व्हॅन विचारलें जाल्यार तेंगेले ब्रेक डावन ना, दुसरी वेवस्था कांय ना आनी वयल्या हांगा बॉडी दवरपाक सुद्दां वेवस्था ना. तशें जालें जाल्यार मातशें खुबशे त्रास जाता. आतां ते कितें हांगा बांबोळी व्हरपाचें प्रतिक्रिया आयल्या. आतां म्युन्सिपालिटी हर्ट्स व्हॅन हाडपा लायला सो तेजेर घालून बांबोळी व्हरता. नावेलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. प्रधानमंत्री भलायकी येवजणे खाला राष्ट्रीय पावंड्यार सुरू केल्ली आयुष्मान भारत ही एक भारत सरकाराची म्हत्वाकांक्षी येवजण. हे येवजणेचो लोकांक कसो लाभ जातलो हाचेर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटान एक भासाभास घडोवन हाडली. सरकार, उद्योग आनी शिक्षणीक मळावयल्यान विद्वानांक आपोवन आयुष्मान भारत ही एक क्रांतिकारी येवजण आसा अशें ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. गोंय सरकार दीनदयाळ भलायकी येवजण तितल्याच येसस्वीपणान राबयता अशें ताणें सांगलें. आयुष्मान भारत येवजणेक लागून भलायकेच्यो साधन सुविधा उबारप सोंपें जातलें अशेंय तो म्हणटा. ह्याच येवजणेक लागून आज गोंयांत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आनी कॅन्सराचो खासा विभाग उगडप शक्य जाला ही गजाल ताणें मुजरत सांगली. कित्याक हे सगळे गोष्टी शिकचे पडटा. हे सगळे गोष्टी करून गोंयची जनतेक आमी बी एक्सेसिबिलिटी आनी हेल्थ कॅर ज्या तरेन आमी एक्सेस आमी प्रोवायड करतात त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी टिंकरींग करपाक स्किमीक कांय हरकत ना. कित्याक आमी पळयलां की इन्शुरन्स कंपनीन प्रिमियम मातशीच वाडयली म्हणून आमी TP एक दिवन ते वाडयल्ले आसा. त्याच बरोबर स्कीम कशें इंटिग्रेट करपाक ते सगळें आमचें प्लॅनिंग जाल्लें आसा आनी योग्य तरेन आमी फुडें वतात. ना लिमीट आतांच ते आमी चर्चा करतले. डिस्कस प्रिलिमिनरी आहा. कदाचित 2.5 लाखा वयर आमी पर्संटेज पळयतले कितले लोक बेनिफीट घेता. 3-4 फॅमिलीच्या मेंबरांक 4 लाख पर्यंत केल्ले आसा. अप टू 3 मेंबर्स इट इज 2.5 लाख. तेच आमी उलयताले ते कशें कितें करप म्हणून गुजरातांचें मॉडल आहा तेंच्या ऑफिसरांक घेवन तो सारको इवॅल्युएट करून
मागीर सीएमा कडेन डिस्कस करून फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. द न्यू स्कीम ऑफ द प्रायम मिनिस्टर 36,000 families will benefit. In Goa. Yeah, 36,000 families into 4 you do. There is no restriction on number of members. It is one of the flagship programs of the Prime Minister of the country. We have already spoken about it. Goa has also signed the MOU. We are integrating it with DDSSY. And म्हाका तरी दिसता की गोंयच्या लोकांक भरपूर हेचो फायदो जातलो. आनी आतांच आमी चर्चा करताले की तो लिमीट मातसो वाडोवन मायज करपाचो मॉडेल कसो आमी वापरतले ते चेंजीस करतले. मुख्यमंत्री कडेन जेन्ना टायम गावता चर्चा करपाक हे करून फुडें व्हरतले. कित्याक हे सगळे गोष्टी शिकचे पडटात. हे सगळे गोष्टी करून गोंयची जनतेक आमी बी एक्सेसिबिलिटी आनी हेल्थ कॅर ज्या तरेन आमी एक्सेस आमी प्रोवायड करतात त्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगाव न्यू मार्केटातल्या एका कपड्याच्या दुकानाक शेनवारा सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो आसत असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायला. ह्या घडणुकेत कोणाकूच काय लागले ना. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा सकाळी 10 वरांचेर लिमेक्स एनेक्स ह्या दुकानाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो पालयलो पूण अर्दे दुकान लासून गेल्ले. आय थिंक सो AC भितर कितें शॉर्ट सर्किट जाला ते शॉर्ट जावन सगळे सकयल येयला स्टाफ हे जाला दुवर येता म्हणून फटाफट आमी तेन्ना पासून आमी फायर एक्सटिंग्विशर आमी घेवन सगळे करपाक गेले दुवर आनी वाडून वतलो. इट वॉज नॉट बीन कंट्रोलेबल विथ दीस सो आमी फटाफट सगळे करपाक आमी तेन्नासून आमी वेंटिलेशन जावपाक जाय. वयर बसून आमचे 2 विंडोज आसा बिग विंडोज आसा ते इट वॉज ओपन फूल विंडोज आशिल्ले एक्झॉस्ट आशिल्लो सगळे आसा एवरीथींग वॉज तेका ओपन करून सगळे आमी दवरले तरी पण इट वॉज नॉट गेटिंग सॅटिस्फायड. मागीर आमी फायर ब्रिगेड फोन केले तेन्ना पासून आमी देर ओपन केले सो दॅट द फायर ब्रिगेड वूड डायरेक्टली इनसायड वी हॅड अ फेसिलिटी फॉर दॅट वयर पण ते वयर समथे करून घेतला आमी. पण तेन्ना पासून द होल साडीज आशिल्ली आमगेली आनी सगळे आशिल्ले सगळे हिटा भितर सगळे लासून हे जाता. सो आय कांट अज्यूम वॉट इज हॅपन नाव. अरावंड 9:55 हो उजो लागलेलो आमकां पणजेसान कॉल येयले आनी तो साधून म्हाका दिसता चड करून इलेक्ट्रीक बिकॉज तेंचे कंप्रेसर बी मशीन आहा ते सायडीनसान उजो ओरिजिनेट जाला. ते डबल हायट 2 मेजनीन फ्लोर आहाय तेका आनी फूल ते भरलेलो आहा कपड्यांचो सामको गोडावनेस करून दवरलो आहा आनी थिंगा सावन शॉप ओपन आसले तेका कंट्रोल करूंक जावंक ना. आनी वयर इतलें आहा भितर वचपाचे प्रॉब्लेम हिंगा देखून हांव सांगलेलें हिंगा ट्रॅफिक भितर घेवपाक व्हडले प्रॉब्लेम हे आमचे गाडी भितर घेवपाक व्हडले प्रॉब्लेम. दुसरें सांगलेलें आमच्या हायटान एवरी एंट्रन्स ऑफ द मार्केटान हायटन सिस्टम प्रपोज केल्लो हायडन पॉयंट्स अजून तेय जावंक ना. असली सिस्टम आतां बरें जालें आमी टायमार पावले म्हणून आनी हो म्हणजे शॉप ओपन आसले म्हणून नाजाल्यार हो उजो हे आख्खें लासून वचपाचें रातचें बी जालें जाल्यार कंट्रोल करून जावपाक मुश्कील जावपाचें. मडगांव मार्केटाक आतां 5-6 फाटी पूण उजो लागलो. आमी म्युनिसिपालिटी सांगलेलें आमकां टाकी बसून दवरी कित्याक ह्या टायमार फायर ब्रिगेड येवपाक खूब त्रास जाता आनी इतलें जाम जाता. म्हाका दिसता 1 वर फायर ब्रिगेड येवपाक त्रास जाता आनी मार्केटाक जेन्ना अशी उजो लागता तेन्ना पब्लिकाक खूब त्रास जाता. जणू का देवान बरें केलें आतां एकल्याच्या शॉपार उजो लावन हे लोकांनी कपडे काडले आनी फायर ब्रिगेड येवन मागीर ते पावलेले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. परत मेळुया पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.